स्टाफ सिलेक्शन माध्यमांतल्यान एखादो फिटनेस जर विद्यार्थी जर इन्सिक्यूर सुद्धा जर असं असेल की आउट म्हणजे हाय जंप असू दी, लॉंग जंप असू दी, शॉर्टपुट असू दी, रनिंग असू दी, इल्लो असो जर भायर पडलो जाल्यार तूं गेलो आनी तुका परत आनी चान्स ना. एक आहे. आणि त्यानंतर पेपर कव्हर असतं आणि पेपर कव्हर असतं की तुमच्याही परीक्षेत मुलं सिलेबस दिला असता म्हणजे ज्याने पोस्ट डिक्लेअर केले त्याच्याबरोबर त्यांनी सिलेबस नेटाचे वापरलं. आता सगळ्या भुरग्यांचे खबर असतं असेल ना तो फी गेला असं तरी जायत नाही ताका जर कम्प्युटर ऑपरेट करपाक कळना किंवा कशा प्रकारचे पेपर येतात ते ताका लक्षात घालना जर जायत नाही जाल्यार तो पहिली सीबीटी पासून सुद्धा जो आसा न्ही तो आउट. ही सुरवात आसा. म्हणजे पोलीस भरती खातीर आमी सकाळी 6:30 ते 8 पर्यंत जाता फिजिकल फिटनेस आनी वेगवेगळे तो फिट आसचो. जो सिलेबस आसा तो सारको शिकोवंक शकतो. जेन्नासून गोंयांत जॉब फॉर स्कॅम जालो आनी हे मोठे स्कॅन्डल उक्ताडा आयले तेन्नासून सरकारान आतां जे कायदे जे केल्ले आसा स्ट्रिक्ट केल्ले आसा नोकरी भरती खातीर. ताका लागून जे गांवगिऱ्या वाठारांतले भुरगीं जे आसा हे नोकरी भरती खातीर खंयच फाटीं उरची न्हय ह्या खातीर खेळा मंत्री रमेश तवडकर हाणें स्पेशल एक शिबीर आयोजन केल्लें आसा खेळा खात्या तर्फे. आनी हें शिबीर आदर्श ग्राम आमोणे हांगा आयोजीत केल्लें आसा. 1 म्हयन्याचें शिबीर आसा. हितून भितर फिजिकल ट्रेनिंग आनी रिटन टेस्ट जी आसा तेंचे खातीर ट्रेनिंग दिल्लें वयतलें. त्या कारणान मॅक्झिमम जे लोकल गांवचे जे भुरगे आहा गांवगिऱ्या वाठारांतले तांकां सरकारी नोकरी मेळच्यो अश्यो त्याचे उद्देश आसा. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर.